Given question from the unit pair of linear equations for class 10. So here given solve the following pairs of equation by reducing them to a pair of linear equation. So तुमका हांगासर दोन इक्वेशन दिल्या. ओके, सो ती इक्वेशन आमकां कन्वर्ट करपाक जाय इन लिनियर इक्वेशन फॉर्मात. सो आता ही जी इक्वेशन दिल्या पळय, सो तुम्ही हांगासर कोइफिशियंट जे आसा एक्स आणि वाय वेरिएबल्सा कडेन ते तुमकां दिताना इन अ फ्रॅक्शन फॉर्मान दिल्याच. ओके, सो हांगासर तुमकां फ्रॅक्शन फॉर्मान दिल्या म्हटल्यार तुमकां वयलो जो नंबर आसा ताका कितें म्हणटात न्युमरेटर आणि बिलो जो नंबर आसतलो ताका कितें म्हणटले डिनोमिनेटर. सो सदांच इधर प्लस करूंक जाय ना जाल्यार मायनस करपाक जाय जाल्यार आमी कितें करतले पयलीं तेंचे डिनोमिनेटर आसता ते कितें करपाक जाय पयलीं सेम करूंक जाय, इक्वल करपाक जाय आमकां. सो हांगासर 1/2. सो आता 2 आणि 3 आसा हांगासर रायट. सो डिनोमिनेटर जर सेम करतले जाल्यार दोगांयच्या टेबलान आमकां पळोवपाक जाय की सेम नंबर खंयचो येता. तर तुमी टेबल म्हटलें जाल्यार तुमकां कळटलें की 6 नंबर येता. सो 2 कितलेदा मल्टिप्लाय केलो काय 6 येतलो 3 जा. सो हांगासर 3 केलो म्हटल्यार हेका सुद्दां मल्टिप्लाय बाय 3 करपाक जाय. सेम वे आमी हेका करतले 1/3. 3 कितलेदा मल्टिप्लाय केलो काय येतलो 2 जा. सो हांगा 2 केलो जाल्यार हेकाय 2 इक्वल टू वाय. सो हांगासर फक्त न्युमरेटर दिला. सो डिनोमिनेटर ना म्हटल्यार आमी कन्सिडर करतले 1. ओके, सो ह्यो मल्टिप्लाय बाय आमी कितले करतले 6. ओके, कित्याक डिनोमिनेटर तिगांयचो आमकां कितें येवपाक जाय सेम येवपाक जाय. सो 1 × 3 3x 2 3 जा 6. 1 × 2 सो हांगासर पळय 6y इक्वल टू 2 6 जा 12 1 6 जा 6. ओके, सो जर तुमी आतां इक्वेशन बरयलें डिनोमिनेटर सेम जालो. सो कॉमन एकूच घेयात 12/6. ओके, सो जर तुमकां जाय जाल्यार तुमी हांगासर आता पळय नेक्स्ट स्टेप कितें जातलो 3x + 2y इक्वल टू 12. हें जाय जाल्यार तुमी कॅन्सल करूंक शकता, ना जाल्यार ह्यो हांगासर सुद्दां जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. सो वयल्याक तो मल्टिप्लाय जातलो न्युमरेटराक आनी हांगासर 6 उरलें. सो ह्यो 6 आनी ह्यो 6 केलो कॅन्सल. सो 3x + 2y इक्वल टू 12. सो हें तुमचें रिड्युसिंग फॉर्मान जालें. सो एक इक्वेशन येयलें. सेम वे आता तुमकां दुसरें इक्वेशन हें फायंड करूंक जाय इन अ सेम वे. सो हांगासर पळयात 3 कितें आसा डिनोमिनेटर हांगा 2 आसा आनी हांगा तुमकां गिवन दिला 6. ओके, सो हांगासर तुमकां आतां पळयात हांगासर 3 आणि 2 जो आसा पळय हेज्या टेबलान 6 येता. सो तुमी हांगासर 3 मल्टिप्लाय बाय 2 करा दोनूय टर्म्साक आनी 2 जो आसा तो एका दोनूय फ्रॅक्शन नंबराक मल्टिप्लाय बाय करा 2/3 कराच. ओके, सो सेम वे मागीर सॉल्व कराच आनी जे कितें आन्सर येतले ते कमेंट बॉक्सान सेंड कराच. ओके, थँक्यू.